सुमिया या स्वादिक सक्रमेंतांत तूं गोरोसू हजर आसाय तुझे दर्शन घेवंक ह्या मंगळाराच्या दिसा आमी सांगाता मेळ्ळ्या आमचेर तुवें वतुल्ल्या सर कुरपे बेसावा खातीर तुका आमी अर्घ दिता तूं आमकां राखताय सांबाळताय चलयताय आमची जिणी नंदन करताय कुरपेचो शिवोर आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर तूं दराळ मापान वतून आसाय जेजू तुका आमी अर्घ दिता तुजो आमी उपकार मोडता जल्मातावन येदोळ पर्यंत तुवें आमकां राखलाय आमची जतन घेतल्याय आमच्या कश्टा वेळार तुजो आधार आमकां तुवें दिलाय आमकां नव्या बरवशान तुवें बरलाय वो थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंक आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुजो उपकार बावडोवंक अशें उपकारी मनाचें जावन आमचें जिवीत आनिकी
तुजेर वंदोत जिवंक आमकां कुरपा लाभय. आमच्या सांगाता तूं राव आनी अशें आमी सदांच तुजी कुशी कर जिवंक. आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आमकां तुजो आदार लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयेकन बसा. मोगाच्या न्हू त्रिएक देवाचें हजारपण ह्या सक्रामेंतांत आमी बघून आसाव. तर त्याच त्रिएक देवाक वंदून गावया गीत हे देवा बापा तूं सर्गीच्या. बापा तू सर्गीच्या सर्वोडून तुका नामान करता. ये देवा बापा तू सर्गीच्या सर्वोडून तुका नामान करता. जीवन ये आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू. जीवन ये आमचे समर्पिता. Jesu Krista tu सर्गीच्या सर्पोडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करू. जीवन ये आमचे समर्पिता. पवित्रत्म्या तू सर्गीच्या सर्पोडून तुका नामान करता. ये पवित्रत्म्या तू सर्गीच्या सर्पोडून तुका नामान करता. वंदन करू. जीवन ये आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू. जीवन ये आमचे समर्पिता. हालेलुया.
हालेलुया 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 अर्गां जेजू वगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू जय जय तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमियान जेजू वगळाप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू जय जय तुका सुमियान जेजू होसाना तुका सुमियान जेजू होगोळ सिताव तुका सुमियान जेजू दिन वास्ताव तुका सुमियान जेजू शाबासकी तुका सुमियान जेजू मान तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू वैभव तुजो सुमियान जेजू शाबासकी तुका सुमियान जेजू होसाना तुका सुमियान जेजू होसाना तुका सुमियान जेजू होसाना तुका सुमियान जेजू आमची जबाब जावं दी अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू 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 ओ दीस तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू आमचो मोग केल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान आमची जतन घेतले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू कश्टा वेळार सांगात दिल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू वायटा अनवरांतले राखून सांबाळिल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू बावडताचें जिवीत फावो केल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोवचें भाग फावो केल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू पवित्र सभेचे सांदे केल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर तुजे शीस केल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू सांता भक्तांचो सांगात आमकां लाभयल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू मोरये मायेक एक देणें जावन फावो केल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू सांजू हांव पावल दुसऱ्याक या पुनशेताचो पात्रोन जावन फावो केल्ले खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू आमच्या पाप साहिबांनी गवळी बापां खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू आमच्या पिरगजीच्या विगारां खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू आमच्या पिरगजांनी सेवा दिवच्या सर धार्मीक भावा भयणीं खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू आमच्या पिरगजींत आसच्या सगळ्या इस्कॉलां खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू आमच्या पिरगजांनी आसच्या इस्कॉलांनी वावर करच्या सर टिचरां खातीर अर्गांनी आराधन तुका सुमियान जेजू एक घडी बोर आमी मावून रावया आमच्या काळजांत आमच्या मनांत जायते हरगां उलय आसात देवान आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण केलां कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताची भुरगीं आमची तो जतन घेता विशेष रितीन आमी कश्टांत आसतना निरासपणान जियेत आसतना ताचो सांगात आमकां सदांच लाभता तर मौनपणी त्या सोमियान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळण आमच्या सुत्रांनी मौनपणी ताका अर्गां दिवया मोगाच्या नो आमच्या सोमियान आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां आमचो मोग केला आमची जतन घेतल्या येदोळ म्हणून आसर राखलां सांबाळलां
आनी मुखले आमचे दीस त्याच जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिता आसतना इतलें बरेंपण केल्ल्या आमच्या सोमयाक जायते फावटी आमच्या उतरांनी करण्यांनी आमी दुखयलां. ताच्याच सारक्याची आनी सुरूपायाची रसल्ल्या आमच्या भावा भयणीं थंय देवाचें प्रतिरूप पळोवंक आव्हानी तुमी सोलवाल्या. तांकां आमी आमच्या उतरांनी तिरस्कार केला, दुखयलां, तांच्या विशयांत अपप्रचार केला. मोग दिवच्या बदलाक सबार फावटी आमी राग दिला. दुस्मानकायेन आमी रावल्या. ल्हान ल्हान विशय आमी व्हडले कर्ण जियल्या. आमच्या शेजारा शेजामरा वाड्यांत सबार फावटी जायते संदर्भ बरें करूंक आसले जाल्यार आमी आमच्या आळसायेक लागून आमच्या सुस्वार्थाक लागून वगडावन काडून गेल्यात. अशें सोमयाचे बरें शिस्त जावंक, प्रामाणीक शिस्त जावंक आमी सोलवाल्या. तर ह्या घडये आमच्या जिविताचें एक मौल्यमापन करया. सोमया मुखार आज हांव आराधन करूंक आयलां. म्हजी जिणी कशी आसा, म्हज्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा, कित्याक हांव परतून आनी परतून सोवयेच्या पथकांत पडोन आसा, कित्याक हांव परतून आनी परतून सोमयाचो वांटो सांडून म्हजी सुखुशी करनासा, परतून आनी परतून कित्याक हांव कुटुंबाच्या सांद्यांक एक तिरस्कार करनासा, तांकां दुखोवन आसा, कुटुंबान शांती समाधाना खातीर कित्याक हांव वावर करिना, कित्याक पेल्या विशयांत बरें उलोवंक म्हज्या कडेन एक बरें उतर ना. मोगाच्या न्हू एक घडी भर आमच्या जिविताचें मौल्यमापन करया. आमचो सोमी काकुळदार ताची काकुळट आमचे थंय निरंतरी आसा. तो काकुळटीन उदार आमकां आसा तशें स्विकार करता. तर ह्या घडये आमचीं पथकां, आमचें उणेंपण आमच्या मोती काडया. कसलीं तीं पथकां जावं दीत सोमया मुखार उक्त्यान आमी ती सांगिया. सोमयाचो आदार मागया. संदर्भ मेळटा आसतना बरें सुटावें गुमसार जावया. अशें हर एका दिसा आमचें जिवीत किर्तनगारा बरी सांगोवंक आमकां साध्य जावं दी. एक नितळ काळीज म्हजे थंय रसून दी देवा. तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत समजोवंक म्हाका आदार दी. आमची उणेंपण वळखून आमी घेता आसतना किर्तन 51 दाविदाचें किर्तन दाविदान पाताक केल्ल्या वेळार नातान प्रवाद्या मुखांतर देवान ताका कळीत केल्ल्या खातीर तुवें पाताक केलां. तो सगळोच कळवळटा, पश्चात्ताप पावता आनी ह्या किर्तना मुखांतर आपणाचें पाताक तो वळखून घेता. तिन्स किर्तनगाराची उतरां 51 हांव वाचता आसतना ती तुमच्या मोतींतच नियाळूंक प्रयत्न करा. काकुळ तुमची खर देवा तुज्या तिरमोगान, तुज्या व्हड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड. म्हज्या पथकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध, तुजे एकल्याच विरोध हांवें पाताक केलें. जें तुज्या दिश्टीन वायट तें हांवें केलें. देखून तूं न्याय नीत करताय तेन्ना नितीवंत, फर्माण दिताय तेन्ना सुखी विण. पळय हांव गुन्यांवान जल्मालो, पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भी सांबवली. पळय काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता. म्हज्या अंतस्करणान तुजी जणवाई म्हाका शिकयताय. हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. दूतू म्हाका आनी हांव इमाप्रास दोवो जातलो. संतोशाचो आनी उल्हासाचो नाद म्हाका आयकोंक दी. आनी तुवें पूड केल्लीं हाडां नासतलीं. म्हज्या पातका मुखार तुजें मुखामळ लिपय. सगळे म्हजे अपराध पुसून काड. एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. म्हजे उपरांत सांगा, एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका.
तुझे सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी. उदार आत्मो मुझे थंय थीर सांबाळ. मरणांतलो म्हाका निवार देवा आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली. उगड म्हजे वोंड सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो. उगड म्हजे वोंड सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो. एक घडी बोर आमचे गुन्यांव आमच्या मोती काडया ते सगळे जेजूच्या पांयां तळा समर्पून दिवया. एक नितळ काळीज सर्वेस्परा मुझे थंय रसून दी. तुजी खुशी समजोंक म्हाका आदार दी. तुजो वाटो म्हाका कळीत कर. वायट वाटांत हांव पयस सरोन संतोषाचो बोगसाण्याचो वाटो हांवें धरूंक म्हाका शिकय सोमया म्हूण कलतेपणी आमी मागया. तर मोगाच्या न्हू आमच्या सोमयान आमचे सगळे अपराध काण उडयल्यात. आमकां ताणें बोगसाणें दिलां. आमच्या जिवितांत केल्लें तें सगळें बरेंपण नियाळ्ळें. आमी गावया गीत दी सुदेला सोडवण दिवचो दी सुदेला. तुमच्या बुकान व्हडल्या बुकांनी पान 16 हरी एकल्यांनी उबें रावचें. संतोशान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी हरगां दिवची. सोडवून दिवचो दी सुदेला. जेजू आयला जेजू आयला सोडवून जेजू आयला. दी सुदेला सोडवून दिवचो दी सुदेला. जेजू आयला सोडवून जेजू आयला. Alleluia, 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 alleluia. गीत गाव्या आमी alleluia, 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 alleluia. गीत गाव्या आमी alleluia. उसवाड आयला सर्वांचो उसवाड आयला. जेजू आयला सोडवून जेजू आयला. मोग आयला सर्गीचो मोग आयला. जेजू आयला सोडवून जेजू आयला. Alleluia, 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 alleluia. गीत गाव्या आमी alleluia, 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 alleluia. गीत गाव्या आमी alleluia.
जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू ओगळाप जेजू ओगळाप जेजू ओगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू तुका सोम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 हर गा जेजू अगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 देवाचे उतर या घडी आम्ही ऐकूया जुआवच्या वांजेलाची वांजेलांतले वासाब सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू तांकां म्हणालो मुझे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकनात मुझे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकनात तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुम्ही भायर सरून वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या बापा लागीं तुम्ही मागतात ते सगळें तो तुमकां दितलो देवाचे उतर घे वखणी तुका क्रिस्ता दयेकर बसा जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी विंचून काडलेली पोरसां वय मो आमी विंचून काडलेली पोरसां कशें कळटा आमी विंचून काडलेली पोरसां म्हूण सांगा पवी स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर आमकां बावार्थाचें देणें लाभलां त्या दीस तावन आमची बावार्थाची जिणी आमच्या कुटुंबांत आराम जाल्ली आनी ह्या मुखांतर देवान आमकां हरी एकल्याक विंचून काडलां म्हणून आमकां स्पश्ट कळटा आनी आयच्या सुवार्तेंत जेजू भोव आपुरबायेन आमकां सांगता तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात हें आमी सदांच उडासान दवरी जाय थोडे मटी आमी सांगचें आसा आमचे वरवींच सगळें जाता म्हणून ना आमचे वरवीं कांयच जायना हरी एक जावचें देवा तावन हें जिवीत म्हणलें देणें देवान आमकां हरी एकल्याक दिलां देखून ताणें आमकां विंचून काडल्यात कित्याक विंचून काडल्यात कित्याक विंचून काडल्यात आमी भायर सरन वसा जाय खंय हेचें आतां भायर सरन आतां वसा नाकात वेळ आसा भायर सरन वसा जाय कित्याक वसा जाय बरें फळ दिवंक आमकां हरी एकल्याक विंचून काडलां जाल्यार ताचो उद्देश आमी हरी एकल्यांनी बरें फळ दी जाय उरचें तसलें तें फळ पाठ जावन घडयेन नास जावन वचें तसलें फळ न्हय सदांच उरचें तसलें फळ आमच्या जिवितां
मुखांतर मेळा जाय म्हणून जेजू आमकां उलो दिता देखून आमकां देवान विंसून काडल्यांत आनी आमकां अरी एकल्याक ताच्याच सारक्याची आनी स्वरुपायाची गरज रचल्यांत उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता देवान मनशाक रचलो ताच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपायाचो कन्न रचलो देखून आमचे थंय अरी एकल्या थंय देवाचें सारकें आसा देखून आमी एकामेकाक गौरव दी जाय आमकां कोणी विचारलें जाल्यार तुमी कित्याक एकामेकाक गौरव दितात तुमी कित्याक एकामेकाचो मोग करतात तुमी कित्याक एकामेकाची जतन घेतात कित्याक तुमी एकामेकाक एकवटून जिवन आसात म्हणून कोणेंय आमकां विचारलें जाल्यार आमचे लागीं जाप तयार आसा जाय कित्याक हांव आनी तुमी सगळीं देवाची देखून आमी पेल्या थंय देवाक पळोवंक प्रयत्न करीत जाय हरी एकल्या थंय देवाचें प्रतिरूप आसा देखून आमी एकामेकाक गौरव दी जाय एकामेकाचें बरेंपण उखोवन धरी जाय कित्याक बऱ्या देवान आमकां रचलां हरी एक फावटी आमी सांगचें आसा रचल्लो देव पोसता म्हूण न्ही गे कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी सांगता मालगड्यांनी सडावत म्हणचें आसा रचल्लो देव पोसता पाद्र्यापा म्हूण देखून आमकां देवान रचलां आनी रचल्लो देव पोसता तें सारकें पूण रचल्ल्या त्या देवा थंय हांवें आनी तुमी विश्वासी रावोंक जाय देखून जुवांवच्या ह्या 15व्या आवास्वरांत जेजू सांगता तो म्हूण करी दाखवाल आनी आमी ताचे फांटे कशें एक दाखवाल वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच जेजू म्हणल्या दाखवाली थंय हांव आनी तुमी आमचे कुटाम एक जावन रावल्या करीत आमच्या जिवितांत ती बरीं फळां दिवंक आमी शकचे ना मातेवाच्या वांचेलांत अध्याय 7 ओळ 17 आमकां सांगता हरी एक बरो रूख बरें फळ दिता ह्या दिसांनी आमी पळयता आंब्या रुखांनी फुलां आयल्यांत आनी थोड्या आंब्या रुखांनी येदोळसू ल्हान आंबे जावंक सुरू जाल्यात मोगाच्यान आमी हरी एकल्यानी आमच्या जिविता मुखांतर बरीं फळां दिवंक शका जाय देखून देवाचें उतर आमकां सांगता बरो रूख बरें फळ दिता बरो रूख बरें फळ दिता पाड रूख पाड फळ दिता देखून पाड रुखांत आमी बरें फळ सोदच्या बरींच ना आनी बऱ्या रुखार पाड फळ सोदच्या बरी ना म्हणजे बरो रूख केदाळाय बरेंच दिता पाड रूख केदाळाय पाडच दिता देखून आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर आमी बऱ्या रुखा बरी जाय बऱ्या रुखा बरी जाय आमचें जिवीत बऱ्या फळांनी बरोवंक जाय कसलीं तीं फळां जेजून आमकां सांगचें पवित्र आत्म्याची 12 फळां न्ही गे 7 देणी पवित्र आत्मो आमकां दिता आनी तीं 12 फळां मोग मायपा सोडतोड शांती समाधान हीं पुरा फळां पवित्र आत्म्यांत आमकां येवची देखून आमी केदाळा पवित्र त्रिंदादी थंय एक जावन रावता त्या दाळा असल्या फळांचो अनुभव आमच्या जिवितांत जाता देखून आज आमी ह्या आराधनाक सांगाता मेळिल्लीं आमच्या जिवितांत जाता इतलें बरेंपण करूंक प्रयत्न करया जुवांवच्या वांचेलांत अध्याय 10 ओळ 10 आमकां सांगता हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण तें बरोवन ओमतोच्या मापांत आमकां देवा तावन ताराबास्त जिवीत मेळ्ळां बरोवन ओमतोच्या मापान आमकां देव दिता आसतना इल्लेशें दिना आमकां कितें गरज आसा तें सगळें दिता देखून देवा तावन आमी कितें जोडलां ताका देवाक आमी सदांच अर्गां दी जाय आनी आमच्या जिविता मुखांतर आमी पेल्याक जाता इतलें बरें करूंक प्रयत्न करी जाय म्हणटी आमी म्हणटा बरें करूंक मन ना जाल्यार कोणायकी पाड करिनाका म्हूण तशें जायना आमी हर एकल्याक बरेंच करी जाय आमी खंयी एकडे न्यूट्रल जावंक जायना क्रिस्तांव जिवीत तें न्यूट्रल जिवीत न्हय खंयी एकडे बसचें ना एकच बरें करी जाय खंयची एक सारकी विंसवण आमी करी जाय दोनीय करता म्हळ्यार जायना देखून आमचें जिवीत जाय उजवाडाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत बरयल्लें जाय देखून जेजू आमकां सांगता आज स्पश्ट तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना मागार हांवें तुमकां विंसून काडल्यांत ही जुवांवच्या वांचेलांतलें उतर अध्याय 15 ओळ 5 केदाळे आमच्या मोतींत आसूं दी तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना मागार हांवें तुमकां विंसून काडल्यांत तुमी भायर सरून वचा जाय उरचें तसलें फळ दी जाय
फळां संतोशाची बोगसाण्याची सोडतोडीची फळां आमी दिवंक प्रयत्न करीत जाय. अशें म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत पंतावनां नात म्हूण अर्थ न्हय, हर एक पंतावनां आमच्या जिवितांत आसात. पूण आमकां मेळची ती पंतावनां फूड करूंक आमचो सोमी आमच्या सांगात सदांच आसा. कित्याक ताणें आमकां ताच्या मिसांवांत भागीदार केलां. आमकां एक पवित्र राष्ट्र करून ताणें रचल्यांत. देखून आमकां रचल्लो देव आमकां पोसता. आमचें काम ताच्या कुशेक खालतीमान घालचें. आमचें काळीज मोन सदांच ताका उक्तें दवरचें. तें काळीज कोणाक दुसऱ्यांक दिनासतना पयलें तें काळीज आमी देवाक दी जाय. मातेवाचोवांचे अध्याय 6:30-3 आमकां म्हणटा, सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सकट तुमकां मेळटलें. देखून देवाची खुशी कितें म्हणलें आमच्या हर एका जिविताच्या गणितांनी समजोवंक आमी प्रयत्न करीत जाय. आनी परत उगडापणाच्या ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा, हांव तुमच्या दारार बडोवन आसा. दारार बडोवनचे गाल्याक दाराच्या भितर आसल्यांनी उक्तें करी जाय म्हूण बडोवन 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 पुरो जावन फाटीं वचोंक न्हय. देखून आमचो सोमी आमच्या काळजाच्या दारार टक 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 म्हूण बडोवन उंत आसा. आमकां हर एकल्याक एक काळीज आसा न्हय गे. हर एक दिसा बेजाराई जाता आसतना त्या काळजाक तुमचो हात दवरा आनी त्या काळजाचो उडी आयकोंक प्रयत्न करया. टक 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 न्ही डूप डूप म्हूण जावन तसा. ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार आजुनी हांव आनी तुमी जिवांत आसा सोमयाची स्तुती करूंक. मेल्या उपरांत देवाची स्तुती करूंक जायना. जिवांत आसतना मात्र सोमयाची स्तुती करया. देखून देवाक अर्गां दिवया. हर एक दीस उपकारी मनाचें जावया. बेजाराई निरासपण हर एकल्याक आसा पूण तातूंत तूं रावचें नाका. जेजूनी सांगलां लेका वरती कंतुस्को तुमकां नाका. जेजू की कळीत आसा आमकां कंतुस्को आसा म्हूण, पूण लेका व्हरतो नाका म्हूण सांगलां. देखून इल्ले इल्लेशे कंत केल्यार व्हडनी, पूण लेका वरती कंत करन आमचें जिवीत बेजारायेचें करचें नाका. ताच्या बदलाक सदांच सोमयातय आमी एकवटून रावया. कित्याक आमी हर एकलीं विंचून काडलीं पोरसां बरें फळ दिवंक हर एका दिसा आमी प्रयत्न करया. तर ह्या आराधना वेळार इस कृपा जेजू तावन आमी मागोवन काणकोवया. तर मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आमी हर एकलीं विंचून काडलेलीं पवित्र देवाक मोगाची हे कन्नडा गीत गावन आमी सोमयान विंचून काडलेलीं म्हणलें वळखून घेवंक प्रयत्न करया. आनी संतोश बरयत काळजान हे कन्नडा गीत गावन सोमयाची स्तुती आमी करया. तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 23 ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ. ಈ ಉತ್ತರ असलें हें गीत संतोषान आतां आमी उबी रावून गावया.
ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ನರಕದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ Hallelujah, 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 Hallelujah. ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ಶೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಶೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ Hallelujah, 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 Hallelujah.
लागीं ना बंदे देवा मिया लागीं दे देवा मिया इंदे ना बंदे देवा माते अगर बदले नन रूपिसिकोंडे माते अगर बदली नन रूपिसिकोंडे ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Dayakan dibigalat मोगाच्यानो सोमयाची स्तुती आम्ही केली ताचें आराधन आमी करनंत आसाव ताणें दिल्लें तें जिविताचें उतर आमी मानून घेतलें तर आतां थोडो वेळ आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया जायत्यो राटावळी कंत उस्के धर्न ह्या पुंतळाक आमी आयल्याव आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत येणें तेणें दूख आसा बेसाराय आसा जावं आमच्या तर्फेनच ह्या हेरांनी आमकां दिल्ली आसा पिडा शिडा आमच्या कुटुंबांनी आसा मरणां आमच्या कुटुंबांनी जाल्यांत एका रितीन ह्यो सगळ्यो संगती आमकां कंगाल करतात निरासपण आमच्या जिवितांत हाडटात आमी चिंतल्लीं कामां जायनातल्या वेळार जायते फावटी आमी निराश जाता म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक घडटा म्हज्याच कुटुंबांत कित्याक असले समस्ये हातीन घेतिल्ली एक्की योजना सुफळ जायनात कंगाल जावन आमी आसात तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या कश्टांत आमकां आदार दिवचो आमचो सोमी आमचे समकार आसा आमचे हर एक कंती दोगी ह्या घडये आमी जेजूक समर्पून दिवया आमची मागणी तेसावां कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसावन आज हांगासर आयल्या तांचे खातीर मागया सोमेस्त पिडेस्त भावा भयणी खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांनी शेजारा आस्पत्रेनी जायतो लोक कश्टोन आसा पिडा शिडे वरवीं कंगाल जाला तांकां सगळ्यांक ह्या घडये जेजूक आमी समर्पून दिवया आमच्या काळजाच्यो हर एक दुखी जेजूक आमी समर्पून दिवया सगळोच जेजू तुका हांव समर्पिता म्हणलें गीत गायता आसतना आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया कितें आमच्या जिवितांत उणेंपण आसा तें जेजूक आमी समर्पून दिवया आमची दूख आमची बेजाराई फुडाराची कंत हेरांत हांव मेळची दोशी अवमान अपमान हेरांनी आमकां करचो तिरस्कार हें सगळें ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया आनी हें गीत आमी आयकत आसतना आमच्या जिविताची हर एक घडी जेजूक आमी समर्पून दिवया समर्पिता सरा ओप्सिता सदा स्मोक ताचे पातीर ताची दया जियेता सर्व सावदीसा सगळो सावदीसा सगळो म्हाका सोडवणदारा हांव समर्पिता
via solo saudita solo saudita solo smaka sodvordara हांव समर्पिता आमच्यो गरजो ह्या घडये आमच्या मोती काडया आमच्या कुटुंबांत कश्टोंच आमच्या भाव भयणींक उतर प्रायेक पावुल्ली आमची बालगडी तांचे खातीर आज विशेष रितीन आमी मागया ह्या दिसांनी परिक्षेक तयाराई करच्या 10वी आनी PUCच्या भुरग्यां खातीर जायती तयाराई ती करनासात तांच्या तयाराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया ह्या भुरग्यांत ह्याचें सगळें बें पयस जावन दी बरें करून बरोवंक बरें पालिताम शापणावंक देव तांकां आदार दिवन दी बऱ्या भलायकेचें देणें तांकां लाबोवन दी आवय बापूयचो प्रोत्साह तांकां निरंतरी मेळोवन दी म्हूण आमी मागया आयच्या दिसा विशेष रितीन आमी मागया आमच्या पापा साहेबा खातीर आमचो पाप साहेब आस्पत्रेंत आसा कश्टोन आसा दुखींत आसा ताका आमच्या मागण्याची गरज आसा सगळ्या पवित्र सभेक एक बरें मुखेलपण दिवन आमचो पापा साहेब आयला ताच्या खातीर आमी घालतेपणी मागया ताका विंचून काडिल्लो तोच जेजू क्रिस्त ताका आपडून दी बऱ्या भलायकेचें देणें ताका फावो करून दी म्हणून आमी विशेष रितीन आयच्या दिसा मागया आमच्या राष्ट्रांत आनी सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करच्या खातीर थोड्या गांवांनी आजुनी झुजां जावनूच आसात शांतीचो कुंवार जेजू क्रिस्त ह्या गांवांनी शांती रास जावंक कृपा दिवन दी म्हूण मागया आस्पत्रेंत आसच्या एका भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक आमकां आपणें आसा मागया एका ल्हानशा 4 वर्सांच्या भुरग्या खातीर विशेष रितीन मागोवंक आमकां उलो आसा उलोवचें देणें आनी तें भुरगें हेरां भुरग्यां सांगता वाटच्याक इस्कोलाक वेचाक आनी ताची दिसपट्टी कामां बऱ्यान करच्या खातीर ताचे खातीर मागया आमच्या कुटुंबांनी देवा दिन जाल्ल्या संध्यांचो उडास काडया तांकां देव सासणीक विशव दिवन दी म्हूण मागया आमच्या जिविताचें समर्पण करया आमच्या काळजाचे अत्रेक जेजूक आमी समर्पण दिवया आमी विंचून काडलेली पोरसां सदांच सोमयाच्या कुशेक खालतीमान घालून जियोंक कश्ट अनवरां येता आसतना निराश जायनासतना आमकां बरोवसो दिवच्या त्या जेजू थंय सदांच विश्वासी रावोंक आमच्या कुटुंबांनी मागण्याच्या स्पिरितान वाडोवंक सदांच सोमया थंय विश्वासी रावोंक आमी प्रयत्न करया आमच्या जिवितांत आमकां आदार दिवच्या आमचो मोग करच्या सगळ्या भाव भयणीचो उडास काडया आर्थीक रितीन आमकां कुमोग करच्या आमच्या भावंडांचो उडास काडया तांकां देव आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी आयच्या दिसा विविध रितींनी आमकां आदार दिल्ल्या सर्वांचो उडास काडया तांचे खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आमकांच समर्पण दिवन सोमयाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयतीं करया
बाबीची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना मोगाचनो ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत ह्या मिसा वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया एलियास टावरो अर्गां जावन सान फ्रांसीस पयलो वाडो देवादीन बाल्तोजार मॅग्दलीन डिसोजा पासोतो रेनिटा रोजारियो कुप्पे पदाव देवादीन फॅबियन फर्नांडिसा पासोतो रेनिटा रोजारियो कुप्पे पदाव देवादीन फ्रांसीस मार्ता रोजारियो पासोतो रेनिटा रोजारियो कुप्पे पदाव स्टेल्ला हरावीस अर्गां जावन सांजू हांव वाडो आल्फ्रेड लुसी रोड्रिगास अर्गां जावन दितात तांच्या आल्फ्रेडाचो 73 जल्म दिवस तशेंच तांच्या लग्ना जिविताचो 47वो वार्षिक दिवस आचरण करता आसतना मुंबई सेवरीन कॅस्टलिनो अर्गां जावन नित्यादार वाडो घरच्या आल्मांव बसोतू निर्मल कुमार सांपेद्रू वाडो नियल सालियान प्रत्येक तेसांवा खातीर सुरत काल ऑल्सन विल्मर फेर्नांडीस प्रत्येक इराद्यां खातीर 10व्या क्लासींत शिकच्या परीक्षांत जैत मेळच्या खातीर गुरपूर ग्लेन्सिया डिसोजा कैकंबा 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांनी बरें शिकोवन बरें पालितांश फावो जावच्या खातीर कैकंबा शेल्डन मिरांदा अर्गां जावन पक्षिकेरे स्टेल्ला पिंटो मेळिल्ल्या उपकारां बसोत अर्गां जावन नित्यादार वाडो बेबी अनोरा मायरा डी अल्मेडा अर्गां जावन शिरवां विवियन फेल्सिटा पेरीस नित्यादार वाडो अर्गां जावन जुली मोरास अर्गां जावन लुट्स वाडो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणी मार्गरेट सल्डाना डेनिस गोंजाल्विसाची आवय तिका सासणीक विशेव मागया तशेंच सांतनवाड्याची कार्मीन डिसोजाई देवादीन जाल्या ह्या दोगांय आमच्या भयणींक देव सासणीक विशेव दिवं दी म्हूण कलतेपणी मागया आनी बाप साहेबाच्या इराद्यां खातीर बऱ्या भलायके खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया Urben tuka nawartaw somiya Bilwashi karzan Ukar manta Jinien tamcha tuja vichitlenya somya Kite adi amiti Okan tuja somya amkan tuwe poslay Yamyay leye Karzamona namka tuwe ekodai nai Roman Krista Jesucha Bukti urpin tukana vartam somiya Dirwashi karzan ukar manta Jilye tamsha tuja vichitlenya somya Kite parti बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सोमिया जेजू ख्रिस्ताची शांती
तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो परत अनेका मंगळारा आमी हांगासर या देव तेंपलान व्हडा संख्यान सांगता जमल्या आमची मागणी ते सवा देवाक आमच्या पात्रोन सांजुवांक पॉल दुसऱ्या मुखांतर अर्पूंक ताचे तावन देवाची मिसनार बेसवान जोडण घेवंक आमच्या मतेक आनी कुडीक शांत समाधान लाभोंक सबार उपकार मागोंक आनी ताका अर्गां पाठोवंक आमी हांगासर आयल्या आनी आयच्या दिसा येदोळस तेरसा मुखांतर आनी आराधना मुखांतर आमचो अमूल्य वेळ आमी करशिल्लो आनी आतां जेजू क्रिस्तचो सॅक्रिफायस मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतें जावन आसा आनी ह्या संदर्भार आयची सुवार्ता आमकां कोण व्हड म्हणल्या विशयान सांगता कोण व्हड कोण ल्हान बरें करून आयकोवची सुवार्ता आमी कितले व्हड कितले ल्हान म्हण कळटा थोडे व्हडले आसात थोडे धाकटे आसात थोडे मध्यम आसात दुसऱ्या रितीर आसात हें सक्कडायच्या आमच्या प्रसंगा वेळी आमी जाणा जावचें आनी देवा लागीं मागचें देवा कर म्हाका खालतो त्या वेळा हांव वर्तो जातलो कर म्हाका ल्हान त्या वेळा हांव व्हडलो जातलो असलें मागणें म्हणून आमी सकतले हांव आदारलेल्या सर चुकी आनी पातकां खातीर प्रत्येक रितीन आमीच वर्ते म्हण चिंतून केल्ल्या पातकां खातीर आतां आमी देवा लागचें बोगसाणें मागया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून आयतान धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सर्गेंच्या बापा तूं भवार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळे तुज्या शेळयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन चलोवंक मागे वंजुआंव पॉल दुसऱ्याक पवी सभेक तूं वें दिलोय ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या पुता सेरेस्पराची सेवा करूंक तूं आशयताय जाल्यार ताळ्ळेक तयार राव प्रामाणीक काळज सोजा आनी तीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियेनाका तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडिनाका
जे सगळें तुजेर येता ताजो स्विकार कर. तुज्या कश्टान सोंसणीक जा. कित्याक भांगर उज्यान घालून तापसता आनी देवाक मानवतल्या मनशांक कश्टाच्या आकट्यान. ताजेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताजेर भरवसो दवर. सरेस्परा भियेतल्यानो ताजे काकुळीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्या वांकडी वाट धरिनाकात. सरेस्परा भियेतल्यानो ताजेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां सुकचें ना. सरेस्परा भियेतल्यानो बऱ्या वस्तू ससनाच्या संतोषाक आनी काकुळदेव आशेवन रावा. आदल्या पिळगेचेर नादर घाला आनी पळया. सरेस्पराचेर विश्वास दवरल्यानो कोणी तर निराशी जाला. तिरासनेन ताका भियोवन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांडला. ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला. कित्याक सरेस्पर दयाळ आनी काकुळदार तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. धिक्कार भिवकऱ्या काळजाक आनी उदासीन हाता आनी दोन मार्गांनी चलतल्या पातक्या. धिक्कार विश्वास सांडलेल्या उदासीन काळजाक ताका कसलोच आसरो मेळचो ना. देवाचें उतार्ये. श्लोक. तुजें जिवीत सरेस्पराच्या हातान सोड तोसू तुका चलोवन व्हरतलो. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड तोसू तुका चलोवन व्हरतलो. सरेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरें आदार. केन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सरेस्पराचें सवें आसन सगळो तुजो संतोष. तेन्ना तोस तुज्या काळजाचे आत्रेक बागयतलो. श्लोक. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड तोसू तुका चलोवन व्हरतलो. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सरेस्परा हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वीत दायज जावंक पावतलो. कश्ट अणवराच्या वेळार ती गाबारची नात. दुकाळ्याच्या दिसांनी पर्यांत खावंक जेवंक तांकां उणें पडचें ना. श्लोक. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड तोसू तुका चलोवन व्हरतलो. वायटा पाट कर आनी बरें आदार. तेदवा देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्याय नितीचें तें सरेस्परा मांडटा आनी आपल्या भक्तांक तो केदीन सांचो ना. श्लोक. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड तोसू तुका चलोवन व्हरतलो. नितीवंतांची चडवण सरेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळार तोस तांचे भद्रस्थान जावन आसा. वय तोस तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. श्लोक. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड तोसू तुका चलोवन व्हरतलो. उद्गार. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बाडाय शिवाय एर खंयचेंच व्हडपण म्हाका नाका. ताजे मारिपा संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सार मेला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसो. जेजू आनी ताचे शिस गलिलेयांतल्यान उतरतले. ते वेतात तें कोणाकच कळीत जावचें नाका आसलें. कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो, मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशे मारतले. पूण जिवेशे मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंक येत आनी धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाहूम येवन पावले आनी घरा पावतस
तुम्ही वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणा सरशीं आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सकटांच्या की निमाणो जाय आनी सकटांचो चाकोर जाय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगांत ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरन तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय, बगार म्हाका पाठयिल्ल्याक घेता. देवाचे उत्तर. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, भोव अपूर्वसो वांजेल आज आमी वाचलो. वर्तें लिसांव आमकां शिकयता, कोण ल्हान तो व्हड म्हूण शिकयता. ल्हान आनी व्हड. एक फावटी अशें घडलें, कुडीचे विविध भाग सांगाता कुडीक सांगाता हाडटात. खंयच्या एका भागाक दुखल्यार आनी एक भागाक दुखताच. दांत पडता, दांत पडल्या हांगा मात न्ही म्हण सगळ्यांनी पडता. हेणें कितें म्हळ्यार शिरो आसात, रगत चलता, तकली पडता, तकली मात न्ही म्हटलें समास म्हणून जायना. सगळें देदेस्पर जाता आमी, आमकां पिडा येता आसतना. आनी एक दीस अशें घडलें की कुडीचे दुसरे दुसरे विश्वे आसात. हात आसा, पाय आसा, ताच्या उपरांत दोळे आसात, कान आसात, नाक आसा, जीब आसा, दांत आसात, मस्त भाग आहात कुडीन. तांचे मदें एक उलोवणें जालें. कशें म्हळ्यार आज शिसा मदें उलोवणें जालें म्हणून जेजू मुखार न्हय, लोक फाटल्यान फाटल्यान उलयताले. आमच्या पैकी व्हडलो कोण इम्पॉर्टंट कोण मनीस उलयताले. तशें हांचे मदें जालें लढाय. लढाय म्हळ्यार उलोवणें. हात म्हणालो, आमच्या पैकी आमी सगळे इम्पॉर्टंट, पूण आमच्या पैकी श्रेश्ठ हांव. कित्याक म्हळ्यार हांव हातांत काम करता, पोटलून धरता, बेसांव दिता, मोग करता, सगळें करचें हातांत. उखलता, सकयल दवरता, हांव नातल्यार जाता गे. म्हजें तितलें काम करचो कोणीय ना, हांव फस्ट. पाय म्हणालो, चे 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 तुजें कळ्ळें, पिरपीस हांव नातल्यार तुवें रावले कडेन तूं मणक्या देंवसारा भशेन रावचें. हांव असल्या निमतें कुडीक एक्सरसायज जाता, हांव चलतां, तुका मुखार व्हरतां, फाटीं हाडटां, गुंडायतां, पुरा हांवें करचें. त्या देखून तुज्या की श्रेश्ठ हांव. इतलें म्हणटा आसतना जीब उळवळोंक सुरू जाली. जीब हांव नातल्यार खंयची एक वस्त तुका रुचची ना, रुचल्ल्यान घट्ट खाताय, दुकरां मास रुचता खाताय. ताच्या उपरांत खंयचें बरें बरें रुचीचें खाताय, शरबत पियेताय, हरी की रूच. जरी जरी हांव रूच दिना जाल्यार, मीठ घाल्लें कळना, मिरसांग घाल्ली कळना जाल्यार तूं खाताय ना. त्या देखून हांव बारीक गरजेची जीब. दांत म्हणाले, चे 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 तुजी आयकल्यार जायत. हांव नातल्यार तुवें कालें व्हडलें हाड तोंडान भरल्यार कुडके करूचें न्ही. व्हडले व्हडले कुडके तोंडान गेल्यार पोटाक गेल्यार काल जाता खरगनात.
त्या देखून ल्हान करीचे त्या देखून हांव ते छापता पिठो करता ल्हान करता आनी भितर धाडटा हांव इम्पॉर्टंट. दोळे म्हणाले हांव नातल्यार तुज्या कुडीक उजवाडिना. दोळ्याक सोमयानंद सांगलां संवसाराचो उजवाड कुडीचे उजवाड दोळे. तुका पळोवंक दिसना जाल्यार काले करताय चलोवंक जाताय जायना सकयल पडताय. कोण कितें मनीस की मनजात गी म्हणून दिसना जाल्यार मनजातीच्या लागीं वचो जाल्यार मनजात गिळटा तुका. हांव इम्पॉर्टंट. खान म्हणाले तुमचे वगैरे आयकना जाल्यार आवाज आयकना जाल्यार बसाच्या बंदा पडचे गज बसला गेले कळोंक कळना आपटाताय. त्या देखून हांव इम्पॉर्टंट शी कले डिस्कशन जाता म्हणना हांव इम्पॉर्टंट. हाचे एक एकल्याचे त्याचे गुण सांगतात आनी उरल्यांचे अवगुण दाखयतात. कोण बरो म्हणल्यार कडल्यार ताचे नॅगेटीव सांगतात. अशें डिस्कशन जातलें तितलें म्हणटा आसतना हें आयकोन पुरो जालें एकल्याक कोणाक बुकांडो उठलो आतां आयकलें कितलो वेळ आयकोवचें. हांव व्हरी इम्पॉर्टंट म्हणलो सक्कडी आसले आल्ले पैकी सक्कडांचे की गरजेचो म्हळ्यार हांव म्हज्या उतराक म्हणी विरोध वेशात जाल्यार तुमी कितें म्हण तुमकां कळटलें. आनी कितें असले बुकांडो उलयता आमी जाल्यार उलोवची एकल्याक जायत शिकयता राव पुरो आसतात न्ही. अशा आज आसले फाल्यां रडतले नाही पळय म्हणले. बरें कर राती फट्टभर जेवले न्हिदोंक गेले. सकाळीं उठ्ठना पयले टॉयलेटाक वचचें न्ही बुकांड्यान बुची मारून जाल्या शिकयता बुजास बुकांडो हसता. पोट फुगोवंक सुरू जालें पोट फुगतना काले करचे आनी येणे फुगले दोळ्यांनी दुकान येवंक सुरू जाली. जायना काले करचे आतां देवा म्हज्या 6 वरां 7 वरां 8 9 आतां सोसूंक जायना. हरी एक विश्वे ना गेले इमिडिएट मिटींग आपयले विश्वानी हक्कड सांगता या आतां कालें करचें. काल आमी आसल्या ना परिणाम पळय ताणें बुची मारून दवरल्या. आतां कालें करचें सॉरी म्हणया तुमचो व्हडलो म्हणया ना जाल्यार जायना आमकां हें तो आज काडच्या बरें दिसना. आज 2 दीस काडनातल्यार आमी आवटू. त्या देखून हक्कडी सांगता गेले बक्षणे मागता आमी चिंतलेले सारकें नातलें आमी केल्ली चूक जाली आसल्या पैकी श्रेश्ठ तुंच म्हूण सांगलें. आतां कळ्ळें की तुमकां हांव ल्हान म्हूण चिंतून तुमी डोंट केअर केल्लें. तुमच्या कुशे प्रमाणे हसल्यात सांगता नाही हसल्यात. म्हाका कितलें व्हडलें इन्सल्ट जाल्लें गुत्ताय तुमकां. आतां तुमकां कळ्ळें हांव इम्पॉर्टंट म्हणून. जायत तर हे पडचे हांव तुमकां बक्षितां. गुर्दी काडली पोट साफ जालें तिक्के समाधान जालें आबा आनी वंडी. आतां कळ्ळें धाकटो विश्व कितलो इम्पॉर्टंट गी म्हणून. हरी एक विश्वे कुडीचे इम्पॉर्टंट. तांकां तांचें काम आसा तें काम करते जाल्यार कुडींत भलायकी आसता आनी हरी एक काम सारकें जाता. प्रायंत आमी व्हड जावंक पुरो. आतां तेलपेन बाय प्रायंत व्हड हांगा तेणें बर्नार्ड मॉरस प्रायंत व्हड तें आमी ना म्हणूंक जायना. बर्थ सर्टिफिकेट काडल्या कुडलें कळटा आमकां कोण प्रायंत व्हडगी म्हणून. पळोवंक लांब आसल्यार टॉल म्हणयात कोण म्हण कळटा. ते आमचे थंयसर आसात बागला कडेन बसून आसात लंब आसात टॉल. मोठे कोण म्हळ्यार कळटा ल्हानशे कुळ्ळा कुंटा बसको म्हणटात कळटा. हें अधिकारांत तेंय कळटा. एकलो प्रधानमंत्री व्हडलो
स्टेटींतले मुख्यमंत्री व्हडलो तें बरं कळटा. विश्वानी कळलें कोण व्हड म्हण म्हणचें जायना. आतां हे आपोस्तल 12 जाणांक विसल्यात. प्रायन पेद्रो व्हड म्हण हांव जाणा आनी जो हांव ल्हान म्हण जाणा. एक एकलो एक एक टायप, दुसऱ्या दुसऱ्या कालितीचे, हांचे मध्य लढाय. कोण व्हडलो कोण व्हडलो, कोणें म्हज्या उजव्याक बसचें आनी कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें म्हणून तो निर्णय करता. जेबेदेवाच्या पुतांक सांगलेलें जाकोब आनी जुवांक दोगांकी तें म्हजेर ना. उजव्याक आनी दाव्याक ताणें दवरलां, ताका मात मेळटलें. पूण संदेश कितें गे म्हळ्यार कोण कलतो जाता तो वर्तो जातलो. धाकट्या भुरग्याक ताणें मुखार हाडलो. ताणें धाकट्या भुरग्याक कित्याक हाडलो? धाकट्या भुरग्याक थंय कापाट ना. कापाट येवचें कितें जालां? व्हड व्हड जावन येता आसतना मम्मी डॅडी लोलो गुट उलयता आसतना पयलें भुरग्यांक गुट म्हणलो ना, भुरग्यांक गुट कोत्ताय चक्कड सांगतात. पुलीस आयलो काय विचारलें डॅडी खंय गेला? सांग नाका, सांगू नजो म्हण सांगला. आळे गुडांत बसला. कळ्ळें, गुडांत बसला. म्हणजे भुरगीं फोट मारिनात. भुरग्यांक थंय कापाट ना. देखून जेजून भुरग्याक मुखार हाडलो. भुरगीं वस्तू काण बॉल्सान घालिनात. कित्याक तांच्या धाकट्या भुरग्यांच्या आंगल्याक या चाड्डेक बॉल्सूच ना. तांणी उडोवचें, खावचें, उडोवचें. तांचे थंय कापाट ना. त्या देखून तसल्या भुरग्याक ताणें जेजून मुखार हाडलो आनी त्या भुरग्या मुखांत लिसांव दिलें. कोण ह्या ल्हान भुरग्याक घेता आनी ताचो मोग करता तो ह्या ल्हानाक रेस्पेक्ट दिता, गौरव दिता, तो व्हडलो मनीस. आनी हें ल्हान भुरगें थंयच व्हडलें मनीस. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय कापाट ना, ताचे थंय राग ना. आसलो राग एका कण्ण उडयलें, दुसऱ्या घडये जालें. भुरग्यांक म्हळें गो अशें फुटलून धरल्या गुडलें जालें. तें इसरून गेलें, विसरता. त्या देखून ह्या धाकट्या भुरग्या बरी आमी जायजय, नेणट्या भुरग्या बरी जायजय. त्या दळा आमी वर्ते जाताले म्हणून स्वामी जेजू लिसांव दिता. त्या दळा आपोस्तलांक समजता. ते डिस्कशन करनासले कोणें उजव्याक कोणें दाव्याक, कोणें रेल्वे मिनिस्टर, कोण फायनान्स मिनिस्टर, कोण चीफ मिनिस्टर, असलें पुरो डिस्कस करनासले पोजिशनाक. त्या देखून सर्गेच्या राजाच्या ह्या वाटेर पोजिशना विशयी चिंतचें गरज ना. स्वामी जेजू सांगता आयच्या वांजेलान स्पश्ट सांगता कोण पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें सकटांच्या की निमाण जायजय, मुख्खार असो जाय म्हूण चिंतलो ताणें फाटल्यान येयजय. मार्च पास्ट पळयलाय तुमी? NCCचे मार्च पास्ट पळयलाय? मुखार वेताना 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 काले म्हणटा रायट अबावट टर्न गुले. कोण लास्ट आसलो तो फस्ट जालो. परतून वतना मुखार परतून रायट अबावट टर्न. आतां लास्ट आसलो तेणें फस्ट जालो. निमाणो आसलो पयलो जाता. उपरांत एका ल्हाना भुरग्याक आपोवन तांच्या मदें ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून ताच्या लागीं म्हणालो जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. त्या देखून तुमी तुमच्या काळजा मनांत ल्हान भुरग्या बरी जायजय. ल्हान भुरगें म्हळ्यार बाळशें जावन वचून आवयच्या गर्भाक परतून वचोंक जायना उरता आमकां. निकोदेमान सांगलेलीं उतरां तीं आमी परतून जल्मचें गे कशें जल्मोवचें केदो व्हडलो जालो आतां हांव येदेशें बाळ कशें जावचें म्हणलें. परतून जल्मोवची गरज ना. आमच्या मनोभावांत आमी ल्हान भुरगीं जायजय. एटिट्यूड्स म्हणटात आनी त्या वेळा मात्र आमी वर्ते जाताले. हांव त्या देखून कोण मनशाक आपुणूच वर्तो म्हणून आपणाचेच वडवीक उलयता ताका कोण लायक करता? कोण न्ही करनात. कोण कालतो आपले ताका लायक करतात, सांगल्लें आयकता, विधेय जाता. तसल्यांक मात्र हर एकल्यांनी पसंत करचें जावन आसा. आनी गरव्यांक कोणीय पसंत करनात. सैरीक आयली बारी व्हडलें व्हडलें उलयता. आतां हांव अशें उलयल्लो मनीस पुरवां काजार जाल्ले उपरांत कितें करीत?
उलोवच्यांचं लाखांचे आनी करोडांचे तें आसा गे हें आसा गे कंडिशनां म्हणजे 1,12 कंडिशनां घाली हें काजारा पयलें चेडूंक पुस्क असली सैरीक म्हाका नाका म्हण सांग लागले 12 कंडिशनां काम सोडीचे कुळां तेला वचोंक ना भायर येतना परमिशन काण घेवचे वो सांगून येता खंय कंडिशनां पुरा सैरीक गट जावं ना आनी गट जावचें कशें अशें पुरा गेल्यार गट जाताय एकाच गडये तुटून येता त्या देखून कोण भुरग्यां बरी जायचे भुरग्यां बरी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाटयल्ल्या घेता तर आमी ल्हान भुरग्यां बरी आमच्या काळजांत आनी मनांत जावया त्या वेळार आमी देवाक मानवतल्या आनी सगळ्या लोकांकी आमी मानवतल्या अशें जावंक जाय आसली कृपा आयच्या दिसाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी जोडून घेवया आमेन. तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. सरपदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भगवंतांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जेवन सासणाची सरवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मानाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणशी. तेच बरें जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदुतां भगिवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्या जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्वां सांगाता म्हणया आमच्या बापा तुझे नाव पयजा तुझे राज येय तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जाम आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. खालतेपणाद्वारे वर्तेपणाक वसोंक आपणे दिवचो जेजू क्रिस्त देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटा ते शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभाग घे. सोम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना पूण ज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पान संको 181 D64. भोवमोगाळ बापा सांजुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. या कलत्या उंड्या आनी दाखवयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां.
त्यांचं सरकार कुणानी नाही पण तुका स्वरूप रूप बघून आमकां मेळशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन ताची सुवार्ता जियोवंक हांव तुमकां धाडटां. सर्गींच्या बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमकां सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुताचे जो क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोवंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र युकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सारतावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले बरी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जिवंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या नो सबार अर्गां उले घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. फाटल्या 10 वर्सांनी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखान जायतें बरेंपण आमकां वैयक्तीक रितीन आमच्या कुटुंबांत जालां. देखून ह्या महान संताक देवाक संता पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. सदांच ह्या संता बरी आमचें जिवीत मोगाचें मोगसाण्याचें सोडदोडीचें जावन जिवंक प्रयत्न करया. वो काकुलदारा बापा भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरी भाग्यवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या देवा लागीं विनंती कर. ये भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज
आज आम्ही तुझी भक्ती कामची घालती मागणी घेऊन तुझे मुखार येता ख्रिस्ता सारखी जिणी जिवोंक आमकां कुमोग कर तुझी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची तिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन नातीक परिक्षेंत बरें फलितांश मेळोवंक मागलां नत्रांचें ऑपरेशन बरे रितीन जावंक मागलां घरांत संध्यांक शांती समाधान मेळच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाळायेन उलोवंक पांयांच्या गांठीची दूख आनी उलोवप गूण जावंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाक एक फावो तें घर मेळोवंक नातरांक बरी भलायकी विजा रिन्यू जावच्याक एकल्याक स्पॉन्सरशीप विजा मेळोवंक एकल्याची मानसीक पिडा संपूर्ण गूण जावंक दोगां पुतांक बऱ्यो सैरीक्यो फावो जावंक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक रीण फारीक जावंक पांयांची दूख गूण जावंक तेगा जाणांनी मागलां दुबईंत फावो तें घर फावो जावंक कुटुंबांतल्या संध्यांक वायट हातावन सुटका मेळोवंक घराचें काम बेगीनच संपोवच्याक दोगां जाणांनी मागलां आर्थीक बरी स्थिती बरी जावंक कुटुंबांतल्या संध्यांक बरी भलायकी ऑस्ट्रेलियान बरें काम आनी विजा मेळोवंक भुरग्यांची कोंकणी उणी जावंक 3.5 वर्सांच्या भुरग्याची सर्जरी बऱ्या रितीन जावंक भायर दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक तेगा जाणांनी बऱ्यो सैरीक्यो मेळोवंक युरिनाच्या समस्यांत हांव पर्यार आजिरणाच्या समस्यांत हांव पर्यार घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक परगांवांची शिक्षा तरणाट्याचें मायनॉरिटी लोन हाताक मेळोवन ताचें शिकप बऱ्या रितीन मुंदारून वचोवंक 10वी आनी PUC शिकच्या भुरग्यांनी परिक्षेक बरी तयाराई करूंक आनी बरें फलितांश मेळच्या खातीर मागलां एकल्याच्या आंगार आसले पड बेगीन गूण जावंक एका 4 वर्साच्या भुरग्याक बऱ्या रितीन उलोवंक तशेंच हेर रितीनी ताची बऱ्या रितीन वाडावळ जावच्या खातीर मागलां सर रितीचें बरेंपण ताका मेळच्याक एका भयणीची बरी भलायकी मेळोवंक आस्पत्रेंत आसा तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां आमच्या बाप साहेबाच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी विशेष रितीन मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त भाव भयणींचो उडास काण तांच्या खातीर मागया तूं आमकां भाव येवकारिस्त आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता मुक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकाणूंक आमकां फावो जावं आमेन सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशें आमची बातकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मोरये उरपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता श्री आमी तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदां सर्वता आमेन सोमयाचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोपे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भगवन जुवांव पौल दुसऱ्यान आपल्या भगवन जिणये मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग सर परजेन बगूंक आनी बवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बवार्थ वाडय आनी आमचे पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाळ आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो भगवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोमेनाच्या दिसा
आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा ताचे देखीन सांदेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो मोगाच्या न्हू ह्या बाकी दिसा पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्था बरयत देवाच्या उतराचो संदेश दिल्ले मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो आमच्या पूर्ण शेताचे रेक्टार हांगासर येवन आमचे खातीर तांचो वेळ तांणी अमानत करून आमच्या खातीर करसिला तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांचो उपकार बावडटा आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागता देव बरें करूं फादर आनी आतां आयच्या दिसा जेवणाक स्पॉन्सर तशेंच मुद्दम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो बापानी मुखार येवन तांकां मानाच्यो वाती वांटच्याक हांव उलो दितां आयच्या दिसा आमकां रुचीक जेवण वदाकसून दिलां स्पॉन्सर केलां एलियास टावरो सान फ्रांसीस पयलो वाडो मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर ताणें अर्गां दिल्यांत आनी आमकां आज जेवण दिलां ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा तांकां आमी बरी भलायकी मागता जुवांव पॉल दुसरो तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर निरंतरी विनंती करून दी म्हणलें आमचें मागणें देव बरें करूं तशेंच आयच्या दिसा मुद्दम दिवन आमकां आदार दिला रेनिटा रोजारियो कुप्पे पदाव रेनिटा रोजारियो कुप्पे पदाव रेनिटा रोजारियो स्टेल्ला आराविस सान जुआंव वाडो आल्फ्रेड लुसी रोड्रिगस मुंबई सेवरीन कॅस्टलिनो नित्यादार वाडो निर्मल कुमार सांपेद्रू वाडो नियल सालियन सुरतकल ऑल्सन विल्मर फर्नांडीस गुरपूर ग्लेन्सिया डिसोजा कैकंबा शिल्डन मिरांदा पक्षिकेरे स्टेल्ला पिंटो नित्यादार वाडो बेबी अनोरा डी अल्मेडा शिरवा विवियन फेल्सिटा पेरिस नित्यादार वाडो जूली मोरास लूट्स वाडो मुद्दम दिवन आदार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमचो जुवांव पॉल दुसरो तुमच्या खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर विनंती करून दी म्हणलें आमचे हर एकल्याचें मागणें सर्गेंच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा लगभग 2.5 घंटे आमी हांगासर तुज्या संगे करचेले आमी जाणवाय जोडली आमचें भक्तीपण वाडलें मधुर गितां आमी गायलीं समाधान चडयलें आनी आतां जेवणाचो वेळ लागीं आयलो आमचे खातीर भोव अपुर्बेचें जेवण तयार केलां आनी ह्या संदर्भार तें तयार केल्ल्यांचेर तें स्पॉन्सर रावलेल्यांचेर आनी तें जेवण सेवंक वेच्या आमा समेस्तांचेर तुजी मिसनार बेसांवां घाल आनी त्या जेवणाचेरय तुजी बेसांवां घाल हें जेवण जेवन आमी बऱ्यो करण्यो आदारूंक तें आमकां कुमक जावं दी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
आमचेर सोमेस्तांचेर आनी हांगासर आसलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र